नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. नीती आयोगाच्या नियामक परिशदेची 9वी बसका आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक सभाघरात सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके खाला आयोजित केल्ल्या ह्या वर्साच्या बसकेची विकसित भारत 2047 अशी मुखेल संकल्पना आसा. ह्या बसकेत विकसित भारताचो आराखडो तयार करपा खातीर चर्चा जातली. केंद्र आणि राज्य सरकारांमदी समन्वय वाडोवपा खातीर ग्रामीण आणि नागरी लोकसंख्येच्या जिणेची गुणवत्ता वाडप आणि भारताक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करपाच्या दिकेन मुखार व्हरप ह्या सारख्या विशयांचेर नेट आसतलो. ह्या बसकेक सगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री आणि नीती आयोगाचे वांगडी हाजीर आसतले. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे लेगीत बसकेत वांटो घेवपा खातीर राजधानी दिल्लीत गेल्यात. मजगतीं नीती आयोगाच्या ह्या बसकेचेर बहिष्कार घातल्याचे तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री एम. स्टॅलिन हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके खाला आयज नवी दिल्लीत भाजपा शासित राज्यांच्या मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्यांची बसका आयोजित केल्या. ह्या बसकेत वांटो घेवपा खातीर राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्री राजधानीत दाखल जाल्यात. ह्या बसकेत पक्षाचे वडील फुडारी लेगीत वांटो घेतले अशी आस्त आसा. हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेचे निकाल तशेंच केंद्र आणि राज्यांच्यो वेगवेगळ्यो उदरगतीच्यो येवजण्यो तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावोवपा खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांचो नियाळ लेगीत ह्या बसकेत घेवपाचो अदमास आसा. केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन हांणी आंध्र प्रदेशात आयोजित मिडिया कॉन्फरन्सात उलोवप केलें. 2024-2025 वर्साचें अदमासपत्रक विकसीत भारताचें अदमासपत्रक आसा, जातूंत देशाच्या अर्थीक उदरगती वांगडा आंध्र प्रदेश राज्याच्या उदरगतीचे लेगीत खासा भर दिला अशें केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. बजेट इज फोकस्ड विकसित भारत. दिस बजेट इज फॉर लीडिंग टुवर्ड्स our nation towards 2047. In 2047 our country will be the progressive country, our country will be the global leader. So for that the Amrit Kaal, this budget traveling towards that. This union budget 2024-25 announcement to support the boost of the economic growth as well as the support of Andhra Pradesh. उत्तर प्रदेशातल्या बलिया हांगा शाळेची पिकअप व्हॅन आणि ट्रकामदी जाल्ल्या अपघातात एका विद्यार्थ्याक मरण आयलें, जाल्यार 6 परस चड विद्यार्थी जखमी जाले. उबे आशिल्ल्या ट्रकाचेर शाळेच्या पिकअप व्हॅनान खर धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. 3 विद्यार्थ्यांची स्थिती गंभीर आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तायलां. जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर बेगिनात बेगीन उपचार जावचे अशी सुचोवणी तांणी केल्या. दुखद घटना हुई है सुबह और थाना फेंकना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत क्षेत्र का ये मामला है. और एक नागा स्कूल है नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे. तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे और जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुकी, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15 से 20 बच्चे बैठते हैं. और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके और जो एक खड़ा ट्रक था उससे जा करके टकरा गई. और यहाँ पर तुरंत से सभी को लाया गया अस्पताल और सभी को सुविधाएं दी जा रही है. एक बच्चा जो था वो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया. 3 से 4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को BHU रेफर किया गया है. बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं. हमारे CMO CMS सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है. क्षेत्र की घटना है, वहाँ पे पिकअप से बच्चे जा रहे थे और जो पिकअप है वो अनियंत्रित होकर के एक खड़े ट्रक से टकरा गई. तो जिसमें अभी तक की सूचना में 15 बच्चे वहाँ घायल हुए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और उसमें एक बच्चे की अभी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चों को BHU के लिए रेफ़र किया जा रहा है. और ड्राइवर को भी वहाँ से ड्राइवर भी वहाँ मौके पे घायल हो गए थे, उनको भी यहाँ हॉस्पिटल लाया जाएगा. आगे इसकी पूरी जाँच की जा रही है.
केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे डबल इंजिन सरकार नेटान काम करता। पैशांचो कसलोच उणाव ना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गाक लागतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि शेतकऱ्यां खातीर घसघशीत आर्थीक तजवीज केल्ल्या कारणान शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटावे जातले अशी स्पष्ट जाप शेती, नागरी पुरवण आणि हस्तकला खात्याचे मंत्री रवी नाईक हांणी काल विधानसभेत दिली। आपल्या खात्याच्या अदमासपत्रकीय पुरवणी मागण्यांचेर विधानसभेतल्या वांगड्यांनी केल्ल्या उलोवपाचेर मंत्री नाईक जाप दिताले। खोर्जुवे खाजन शेतीच्या बांधा खातीर सरकार वावुरता। शेती परीक्षणा खातीर सरकारान 3 ते 3.5 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती लेगीत मंत्री नाईक हांणी आपल्या जापेत दिली। खोर्जुवे खाजन लँड खाजनमान तेवी टेंडर फायल केल्या फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका ते आयिल्ले आसा, जातले। कांयच भिवपाचे शेतकऱ्यांनी भिवपाक आनी प्रायम मिनिस्टर जो आसा आमचो मोदी, ते प्रायम मिनिस्टरान सांगला की कांयच भिवपाचें ना आनी शेती खातीर चड बजेट दवरला आनी शेती ही चड जातली म्हणटकीर आमी शेतकऱ्यांक चड आमी एनकरेज करपाचें। म्हणजे शेतकरी सगळ्यांचे आसा, प्रत्येकान मांडला की शेतकरी आसा, शेतकरी रोवताय। राज्यातल्या सुपारी आणि काजू उत्पादक बागायतदार शेतकऱ्यां खातीर सरकारान प्रधानमंत्री सफल येवजण चालीक लावची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी काल शेती खात्यावेल्या पुरवणी मागण्यांचेर केल्ल्या उलोवपात केली। राज्यातल्या शेतकऱ्यांची ही मागणी आसा, देखून सरकारान ही चालीक लावची अशें तांणी सांगले। एक जनता दरबार घेतिल्लो तेन्ना म्हाका एक डिमांड आयलो स्पेसिफीक की कॅश्यू आनी सुपारी म्हणटे PM प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन भितर घाला म्हणून। हो तांचो डिमांड की काजू आनी सुपारी हो प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन इन्क्लूड करची म्हणून। हातून तुमी डबल इंजिन वापरूंक जाय आनी हे करून घेवंक जाय, हो जेन्युइन डिमांड स्पीकर साहेब। सिनियरिटी एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसराची पेंडींग आहा ती मातशी क्लियर कर स्पीकर सर। 18 एग्रीकल्चर ऑफिसराचे पोस्ट वेकंट आहा ते भरपाची गरज आहा। नॉर्थ गोंयचे फार्मर चड करून 800चे तांकां बुकींग करपाक तोंका येवचें पडटा। स्मार्ट सिटीचे अशें पाड पडिल्लें आहा की तांकां ते पाड पडूं म्हणून ते ट्रॅक्टरच बूक करूंक येना। ऑल्दो तुजे ट्रॅक्टर घेतलो जाल्यार 400 रुपया वराक पडटा, प्रायवेट घेतल्यार 1100 रुपयांक पडटा। सो शेतकऱ्याक फायदो जाता, पूण ते फॅसिलिटी अशी जावंक जाय की थंयचो एग्रीकल्चर ऑफिसरान थंयच बुकींग घेवंक जाय, ते पणजे येवंक पडूंक जायना स्पीकर साहेब। PM विश्वकर्मा येवजण गोंय सरकारान राबयली, मात ह्या येवजणेंतल्या लाभार्थ्यांक तांच्या गरजे प्रमाण आवश्यक साहित्य अजून मेळूंक ना। ह्या गजाली कडेन आमदार सरदेसाय आनी सरकाराचे लक्ष वेधले। कोको पीट म्हणटा तेजें मॅन्युफॅक्चर प्रमोट कर म्हणून हांवें तुमकां एक डिमांड केल्लो स्पीकर सर। कुणय एक कॉयर डिफायब्रिंग प्लांट आहा, ताजी कॅपॅसिटी आहा 6000 हस्क पर डे, म्हळ्यार 6000 नाल्ल तांच्यान डिफायबर करूंक जाता स्पीकर सर। आमचे गोंयचें एन्युअल प्रोडक्शन मिनिमम 100 लाख नाल्लांचे आसतलें, 100 लाख मिनिमम। हांव ते आमचेच म्हणटा गोंयचे नाल्ल, भायर येता ते पळयलें जाल्यार कितलेच चड आसतले। सो असलें एक प्लांट आसा तसले 50 प्लांटां आनी घालूं येता। सो ही प्लांटां घालूंक दिवप, ताका सबसिडी दिवप आनी तें कोकोपीट म्हणटा तें वापरप, हाजेर तुवें विचार करपाची गरज आहा स्पीकर सर। एक PM विश्वकर्मा स्कीम म्हणून आहा, हे विश्वकर्मा स्किमीन टेलरिंग कोर्सीस केले आनी ज्यांचे टेलरिंग कोर्सीस जाले तांकां तुमी ही स्विंग मशीन दितली म्हणून सांगिल्ली स्पीकर सर। तांकां अजून ती मेळूंक ना। केंद्रीय राखीव सुरक्षा दळ म्हळ्यार CRPF आयज आपलो 86वो स्थापणूक दीस मनयतात। देशाच्या एकचारा खातीर सेगीत कार्यरत आशिल्ल्या ह्या दळान आपल्या योगदानाक लागून देशा मुखार त्याग, समर्पण आनी अजोड योगदान हाचे प्रतीक म्हूण आदर्श निर्माण केला। हे निमतान CRPFन आपल्या शहीद वीर जवानांक आर्गां ओंपली। देशांची अंतर्गत सुरक्षा मतींत घेवन ह्या दळाची स्थापना केल्ली। आयच्या घडयेक देशाच्या शिमेचेर भारतीय लश्कराच्या खांद्याक खांदो लावन CRPF जवान योगदान दितात। CRPF स्थापना दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयल्या। राष्ट्राक सुरक्षीत दवरपाच्या कामात ह्या दळाचे सर्वोच्च योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां। नवी मुंबय हांगाच्या शहाबाज गावात 3 माळयेची इमारत कोसळ्ळी, जातूंत कांय लोक आडकून उरले। आतां मेरेन 2 लोकांक सुरक्षीत भायर काडपाक यश आयला, जाल्यार अजुनूय एक व्यक्ती आडकून उरिल्ल्याची भिरांत आसा। पुलीस, उजो पालोवपी दळ,
NDRF हांचे बचाव कार्य सुरू आसा। शहाबाज गांव नवी मुंबईतल्या बेलापूर वाठारात आसा। सकाळी लागीं 5 वरांचेर ही घडणूक घडली अशी माहिती मेळटा। श्रीलंकेच्या पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर भारत आनी श्रीलंका T20 माळेंतलो पयलो सामनो आयज जातलो। सांजे 7 वरांचेर ह्या सामन्याक सुरवात जातली। भारतीय संघाचे नवीन प्रशिक्षक गौतम गंभीर आनी T20 पंगडाचे कर्णधार सूर्यकुमार यादव हांच्या फुडारपणाखाला जावपी ही पयलीच T20 माळ आसा। पॅरिस ऑलिंपिकात आयज भारतीय खेळगडे रोईंग, शूटिंग, बॅडमिंटन, टेनिस, हॉकी आनी बॉक्सिंग ह्या सर्तींनी आपल्या खेळाची ताक दाखयतले। आयज रोईंग सर्तीत दादल्यांच्या गटात सिंगल स्कल हिट, शूटिंग सर्तीत दादल्यांच्या गटात 10 मीटर एअर रायफल मिक्स टीम पात्रताय फेरी, दादल्यांच्या आणि महिलांच्या गटात 10 मीटर एअर पिस्टल पात्रताय फेरी, टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात राउंड ऑफ 32, बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या एकेरी गटात ग्रुप स्टेज आणि बायलांच्या दोट्टी गटात ग्रुप स्टेज हे खेळ जातले। वांगडाच हॉकी सर्तीत भारत न्यूझीलंड आड खेळटलो। तशेंच बॉक्सिंग सर्तीत महिला गटात 54 किलो वजनाच्या वर्गात मॅच जातली। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।